या कार्यक्रम आयोजन करून त्याने एक इतिहासच घडवलेलो आसा. कारण या 40 मतदारसंघात आयज मेरेन अशा प्रकारचो कार्यक्रम केन्ना आमी पळोवंक ना. आनी म्हाका दिसता ही जीत बाईंची प्रेरणा घेवन बाकीच्या मतदारसंघांनी सगळ्यांनी हो कार्यक्रम आयोजन करचे. एससी समाजाचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा, एससी समाज खंयच्या परिस्थितीन वावरता, एससी समाजाचो आयचो स्टेटस कितें आसा तो जाणून घेवपाचो प्रयत्न बाकीच्या आमदारांनी करचो, जसो आयज जीत बाई आमदारान केलेलो आसा. एक इन्सिडंट सांगता की गोंयांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन जावचें ही आमच्या गोंयच्या आंबेडकरी समाजाची एक मागणी आसली आनी अनेक वर्षांपासून ती मागणी आसली. आनी ह्या मागणे खातीर गोंयचे वेगवेगळे संघटना पाठपुरावा करीत आसले. विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब समितीने हो पाठपुरावा केलो. आणि जेन्ना जमीन दिवपाचो प्रश्न येयलो, जमीन परवरी सारख्या एक प्रायम लोकेशनान जमीन आमकां जाय आसली आनी ती खंय मेळना. एक जमीन आमी आयडेंटिफाय केलेली पूण काही कारणावस्तव ती जमीन आमच्या कडल्यान काडून घेतली. आनी त्याच्या उपरांत हाऊसिंग बोर्ड याचे अध्यक्ष असल्या कारणान जीत बाई कडे जेन्ना हो प्रस्ताव आमी मांडलो, सरकारान प्रस्ताव मांडलो, आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रस्ताव मांडलो, ते एका क्षणाचोय सुद्धा विलंब न करता बाईन म्हटलें की ना, म्हाजे कडेन जमीन आसा, आमच्या हाऊसिंग बोर्डाची जमीन आसा, ती आमी बाबासाहेब आंबेडकरा भवनाक ती जमीन दिवची. आनी त्याचो पाठपुरावा करून आयज ती जमीन आमच्या कडेन पावपाचो टायम येयलो आसा. आमच्या जमिनीचें काम ऑलमोस्ट जालेलें आसा. जीत बाई आपण आमच्या भाशणांत सांगलेलें आनी ताच्या खातीर तेंच्या खातीर एक जोरदार आयज आपली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या समितीन हो आयज कार्यक्रम जीत बाई घेवन कार्यक्रम आयोजन केलेलो आसा. बाबासाहेब आंबेडकरान अथक परिश्रम घेतलेलो आसा, संघर्ष केलेलो आसा. आणि संघर्ष करत असताना बाबासाहेबांनी या समाजात न्याय दिवपाचो काम केलेलें आसा. बाबासाहेबाचो एक इन्सिडंट सांगलो. म्हाका खबर आसा टायम खूब कमी आसा पण हांव शॉर्ट करतलो आनी आयची एक ऑपॉर्च्युनिटी सरान दिलेली आसा म्हणून आमच्या समाजाचे काही प्रश्न सरा फुडें हांव मांडपाचो प्रयत्न करतो. तर सगळ्यात पयलीं समाजाक एक संदेश. आयज हांगासर खूब युवक येयलेले आसा, युवती येयलेली आसा, स्टुडंट्स येयलेले आसा आनी बाबासाहेबान संघर्ष केलेलो आसा. आणि बाबासाहेबान आमकां एक मूल मंत्र दिलेलो आसा. आमच्या समाजात पयलीं एक मूल मंत्र दिलेलो आसा की शिका, संघर्ष करा आणि संघटित राहा. आमच्या समाजात शिक्षण घेऊन संघर्ष करून, संघर्ष आपल्या समाजाच्या प्रश्ना खातीर, संघर्ष आपल्या हिताच्या प्रश्ना खातीर आणि युनिटी आबादी दवरपा खातीर संघर्ष करपाक जाय आनी आमी युनायटेड रावपाक जाय. हो मूल मंत्र आमकां बाबासाहेबान दिलेलो आसा. तेका लागून समाजान, आमच्या समाजान जाता तितलो एकठांय रावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. एकठांय रावपाक जाय आनी आपले एकठांय रावन प्रश्न सोडोवपाक जाय. आनी बाबासाहेबाचो दुसरो मूल मंत्र जावं तुमच्या घराच्या भिंतीवर कोरून ठेवा की आम्हाला शासन करपी जमात व्हायची आहे. बाबासाहेब कितें सांगता की आमकां शासन करपी जमात जावपाक जाय. आता शासन करपी जमात म्हणजे कितें? शासन करपी जमात म्हणजे एक आमदार जालो किंवा मंत्री जालो म्हणजे शासन करपी जमात जायना. शासन करपी जमात जातलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी हायर एड्युकेशन घेवपाक जाय. म्हणजे समजा जर आमचो एखादो भुरगो IAS ऑफिसर जालो जाल्यार तो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जाता आनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जाल्या कारणान एक संपूर्ण जिल्लो त्या मॅजिस्ट्रेटाच्या अंडर येता. आमचो एखादो भुरगो हायर एड्युकेशन घेवन IPS ऑफिसर जावपाक जाय. IPS जाल्या उपरांत सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ह्या पोस्टार येता आनी एक जिल्लो त्याच्या ताब्यात येता. बाबासाहेबाक कितें सांगपाचें आसलें? शासन करपी जमात व्हा म्हणजे कितें तर आमच्या भुरग्यांनी हायर एड्युकेशन घेवन हायर पोस्ट जे संविधानीक पोस्ट आसा त्या संविधानीक पोस्टाचेर पावपाक जाय. आयज आमकां अभिमान दिसता की भूषण गवई सारको एक आमच्या समाजातलो मनीस आयज चीफ जस्टिस म्हणून, सुप्रीम कोर्टाचो चीफ जस्टिस म्हणून ती बसलेलो आसा. आमच्या भुरग्यांनी, गोंयच्या भुरग्यांनी प्रयत्न करपाक जाय की आमी ती लेवल कशी आमी काबीज करतले. क्लॅरिकल वर्क आहा जे आमी आमच्या आयज मेरेन आमी पळयता की आमी
गव्हर्नमेंट जॉब मेळना म्हणटा आनी कितें म्हणटा क्लॅरिकल जॉबा मेरेन आमी मर्यादीत रावप फावना आमी हायर पोस्ट एचीव करपाक जाय टायमाचें बंधन आसा म्हणून हांव म्हाजें भाशण शॉर्ट करता तमाम आंबेडकरी चळवळीच्या वतीन हांव धन्यवाद करता की अशा प्रकारचो कार्यक्रम तुम्ही आयोजन केलेलो आसा एक शेवटचो मुद्दो मांडटलो आनी हांगासर थांबतलो की आमच्या समाजाचे प्रॉब्लेम्स चड आसात आणि ते प्रॉब्लेम्स आम्ही मांडून दिलेले असतात खास करून जो समाज सॉरी कशी थंडी झाली आमचो समाज जो आसा तो गोंय राज्यांत देवस्थानाच्या जागेन रावता कोमनी जातीच्या जागेन रावता भाटकारांच्या जागेन रावता आणि त्या कारणान ह्या समाजाचे जे जमिनी आसा तांकां मालकी हक्क आजून मेरेन मेळना आणि मालकी हक्क नसल्या कारणान गोवा गव्हर्नमेंटाचे जे स्कीम्स आसात फॉर एक्झाम्पल अटल आसरा योजना जर आमी न्यू हाऊस कन्स्ट्रक्शन करपाक गेले जाल्यार ती अवेल करूंक मेळना आमकां रिकन्स्ट्रक्शनूय करूंक मेळना खाली हाऊस टॅक्स रिसिटाचेर हाऊस रिपेर करपाक मेळना पूण मालकी हक्क नसल्या कारणान ह्या समाजाक ते स्किमीज अवेल करूंक मेळना आनी ताका लागून ह्या स्किमी ऑन द पेपर आसा तेजे बेनिफिशरी आमचो समाज चडसो जायना हेचेरूय गोंयच्या सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा आमची समस्या आसा की आमकां एड्युकेशन घेतलो जाल्यार तेजे खातीरूय सुद्दां सारके साधन सुविधा उपलब्ध ना त्याच पद्दतीन स्मशानभुमीचो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता प्रत्येक वाड्या वस्त्यांनी आणि दोन समाजा भितर मागीर तेड निर्माण जाता आणि स्मशानभूमी कित्याक आमकां मेळना तर आमचे कडेन जमिनी ना मालकी हक्क ना हे सगळेचे सगळे विशय आसा डिटेलिंगान वयचो ना पण जमिनीचो विशय आसा तो चडांत चड इम्पॉर्टंट आसा आनी तो विशय म्हाका दिसता सरकारान सोडोवपाच्या खऱ्या अर्थान आयज गरज आसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाचो विशय जीत भाईन तो सोडयलेलो आसा जमिनीचो प्रश्न तेणी आमचो सोडयलेलो आसा जमीन दिलेलीच आसा आता ते कन्स्ट्रक्शन करपाचें आसा बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन स्टोन घालून ते आंबेडकर भवनाचें कामूय पूर्ण जावपाचें आसा आनी तें जीत भाई करून घेतलो अशी आशाय बाळगता ज्या मनशान केन्ना जात पात धरून ना तो शिवाजीचो व्हडलो चेडो संभाजी महाराज शिवाजीचो पयलो गुरू संत तुकाराम महाराज विद्रोही संत चोखामेळा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आरक्षणाचे जनक शहाजी शाहू महाराज संत गाडगे महाराज बाबासाहेब स्वनिसर्ग जालो बाबासाहेबाच्या चोदरी सामोरपी संत गाडगे महाराज ताका मनासान अभिवादन करता आमच्या माता रमाई भारतीय संविधानाचे निर्माते तसेच भारतीय लोकशाहीचे जनक विश्वभूषण क्रांतीसूर्य विश्वरत्न भारतीय राज्याचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या सर्व मानवांना माझे त्रिवार अभिवादन आयज आम्ही या मांद्रा गावात हा मांद्रा गावात असे दोन जण व्हडले मनीस जावन गेले पयलो मनीस माझ्या आत्याचो भाऊ एमजीचो व्हडलो लिडर आमदार जालो दादर मतदारसंघात डेप्युटी स्पीकर जालो मंत्री जालो आदरणीय देव गुणाचे मांद्रेकर एका महिन्यात फुगडास करता तसंच गोंयची तोळीचो मेन टॉर्च बेरर मेन फाउंडर म्हजो मामा आदरणीय दादू मांद्रेकर एका महिन्यात फुगडास करता पयलेच फावटी गोंयांत आता माझ्या फ्रेंडान दिसान उलयला आमच्या विधानसभेत 40 आमदार आहात सगळे आमदार आपल्या पर्यंत काम करतात पण भाईच्या मनान भाऊसाहेब आंबेडकरान जावं त्याच्या स्वप्नात देवान घातला आसतले की बाबा
आमच्या आत्ता मामान सांगले की आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जायते आमदार झाले, मंत्री झाले, सीएम झाले, पण बाईच्या तोंडान ती योजना येली आणि बाई आज हे पहिले आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एसटी संमेलन घडवून हाडटा. हांव मनसान बाईच्या बऱ्या अभिनंदन करता आनी ताका थँक्यू म्हणटा. आयज विचार मंचाचेर बसलेले हांव तेन्ना बांबोले हालो, सीट हालो आनी म्हाका घरा येयलो 2 म्हयन्यांनी आनी म्हाका चड त्रास जाताले. तेन्ना म्हाका उड आशिल्ली की तुजो प्रोग्राम पळोवंक जाय. तेन्ना लास्टर म्हाजे 2 प्रोग्राम मराठी चड फेवरेट, चला हांव उद्या आनी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. हांव सदांच पळयतालो हास्य जत्रा. आयज हास्य जत्राचे सुपरस्टार हिंगा आमचे भाव आदरणीय सामान्य पृथ्वीजी कथा हांगा आमच्या मदें आहा. तसोच हांवें भाऊसाहेबाक पळोवंक ना, पूण भाऊसाहेबाच्यो खूब गजाली आयकतालो आनी अशें म्हणटा की पुनर्जन्म येता, पुनर्जन्म. आयज भाऊसाहेब बांदोडकराच्या रुपान आयज आमकां ह्या मांद्रे मतदारसंघाचो डायनामीक यूथ आनी जो सगळे कडेन फुडें वचपी जसो द्रोणाचार्याचें दानशूर मनीस आदरणीय सामान्य श्री जीत भाई आरोलकर स्टेजीर आहा. हांव विनंती करता सगळ्यांच्या टायमार स्वागत करता. तसोच सगळ्यांनी महाभारत पळयला. जसो अर्जुना फाटल्यान श्री कृष्ण हारलो तसोच म्हाका एक अभिमान दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एसटी समितीचो अध्यक्ष आदरणीय रामनाथ पवार हो आयज म्हाज्या फाटल्यान श्री कृष्ण कसो उबो आहा आनी सदांच म्हाज्या फाटल्यान आसलो हो म्हाका विश्वास आसा. तसोच एकनाथ कुबडेकर, सुनील हरमलकर ह्या आयच्या गोंयच्या ज्या चळवळी बाबासाहेब आंबेडकर चळवळीचो आयज तो धडाडीचो जो काम करता विश्वभूषण आंबेडकर समिती गोवा त्याचो अध्यक्ष. आमी दोगांनी बरोबर स्टार्ट काम केला चळवळीत काम करपाक. केन्नाय कितें जाल्यार सतीशाने आमी बरोबर आहा. आयजूय म्हाका खूब खोशी भोगता की सतीशाक म्हाका तेंपार मारला. तो आमचो सतीश कोटगांवकर आमचे मोले आहा. तसोच एक आमच्या पेडण्याची म्हण आहा मी जंय पाणी मारून मूड मारून थंय पाणी काडटले असो आंबेडकर चळवळीचो कार्यकर्तो आमचो सारको धडाडीचो आदरणीय अमर फरास आमच्या मध्ये आहा. स्त्री शिक्षणासाठी पुरस्कर्ते असलेल्या सावित्रीबाई फुले, हिंदवी स्वराज्याचे पुरस्कर्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर भीमरावरावजी आंबेडकर यांच्या स्मृतीस वंदन करून मी माझे 2 शब्द सुरू करतो. आज इथे अनौपचारिक भेट आहे खरं तरी माझ्या. ही अजिबात औपचारिक भेट नाही आहे. मी कुठल्याही फॉर्मल कार्यक्रमासाठी आलेलो नाही आहे. काल रात्री माझं जीत भाईंशी बोलणं झालं आणि आता तुम्ही सगळे त्यांना जीत भाई म्हणता, मला माहित नाही का, पण माझं त्यांना जीत भाई म्हणण्यामागचं कारण वेगळं आहे. जीत भाई खरंच माझे मोठे भाई आहेत, माझे मोठे भाऊ आहेत, बंधू आहेत. आणि बऱ्याचदा असं होतं कधी कधी खूप गोष्टींसाठी अडथळे निर्माण होतात आणि कळत नाही काय करायचं. तेव्हा आपण प्रत्येक क्षणी काय करत असतो, आपण वडिलांकडे धावा करत असतो, आपल्या आईबाबांना विचारत असतो. दुर्दैवाने माझे वडील मी फार लवकर गमावले, त्यामुळे मी माझ्या प्रत्येक मोठ्या भावामध्ये माझे वडील शोधत असतो आणि प्रत्येक मोठा भाऊ मला वडिलांसारखंच मार्गदर्शन करत असतो. म्हणूनच आपण मोठ्या भावाला नेहमी वडील बंधू म्हणत असतो आणि जीत भाई माझ्यासाठी वडील बंधू आहेत. जीत भाई तुम्ही बऱ्याचदा मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला इथे मांद्रे गावात येण्याची संधी मिळाली, त्यासाठी खरंच तुमचा मी परत आभारी आहे, ऋणी आहे. जीत भाईबद्दल तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे. मांद्रे गावात आता अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेणार आहे, एससी समाजासाठी हा मेळावा भरवणार आहे. कदाचित पहिलेच आमदार जीत भाई तुम्ही असाल. राजकारणी म्हणून त्यांनी काय करावं, काय करू नये याबद्दल त्यांना उत्तम जाण आहे, त्यांना माहिती आहे त्यांनी काय करायला हवं. पण सगळ्यात प्रथम एखादा माणूस एखादी पोस्ट जेव्हा घेतो
एखादा माणूस कलाकार होतो, एखादा माणूस खेळाडू होतो, एखादा माणूस राजकारणी होतो. प्रत्येक गोष्ट करण्याआधी तो माणूस असतो हे त्याच्या लक्षात असलं पाहिजे. जितभाईंच्या ते खूप सुरुवातीपासून लक्षात आहे आणि म्हणून सर्वप्रथम त्यांनी जी सुरुवात केली ती समाजसेवेची. मी काल पण एक व्हिडिओ बघितला जितभाई तुमचा. काल तुम्ही एका आजींकडे घरी गेला होता त्यांना भेट द्यायला. मी पाहिला का तो व्हिडिओ? मी काल व्हॉट्सअपला पाहिला तो व्हिडिओ आणि खरं तर भरून मला पण भरून आलं. कारण कुठलाही माणूस प्रतिक्रियावादी असण्याआधी संवेदनशील असणं फार गरजेचं असतं आणि एक चांगला लोकनेता संवेदनशील असेल तरच तो समाजाचं भलं करू शकतो या मतांचा. आम्ही कार्यक्रमातून हसवण्याचा प्रयत्न करत असतो. या जगात 3 पद्धतीची माणसं असतात सर. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल, तुम्ही सगळे माझ्यापेक्षा वयाने खूप मोठे आहात, तुम्ही ते पाहिलंय, अनुभवलंय. एक हसवणारा, एक फसवणारा आणि एक सन्मानाने बसवणारा. आम्ही हसवण्याच्या कॅटेगरीत होतो, बाहेर खूप फसवणारी आहे, जितभाई सन्मानाने बसवणारे आहे आणि आजपर्यंत त्यांनी अनेकांना सन्मान दिलेला आहे. समाजकार्य करत राहणं फार गरजेचं आहे. आपण या समाजाचं देणं लागतो. आजच्या बाबासाहेबांमुळे मी इथे मंचावर उभा आहे. मला बऱ्याच जणांना हे माहीत नाहीये, पण मला सांगायला आवडेल मी स्वतः SC समाजाचा आहे. मी शेड्यूल कास्ट आहे, पृथ्वी प्रताप कांबळे. आणि खूप आनंद होतो अशा पद्धतीचे कार्यक्रम अटेंड करतो तेव्हा. कारण मला माहिती आहे की मुंबईसारख्या शहरामध्ये, मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये अनेक गोष्टी खूप सहज उपलब्ध आहेत, अनेक गोष्टी खूप सहज मिळतात. पण मांद्रे गावात जिथे अजूनही मुंबईसारख्या सुविधा नसतील आल्या कदाचित, पण मुंबईत जी माणुसकी नाहीये ती इथे आहे बरं का. पण मांद्रे गावात तिथल्या SC समाजाचा विकास करण्यासाठी जितभाईंसारखा एक माणूस इथे येतो आणि तो त्यांना प्रत्येक जमेल त्या पद्धतीने, जमेल तशी मदत करतो. हे खूप मोठं आहे. जितभाई खरंच खूप मोठं आहे. म्हणजे मेळावे होत राहतील, लोक भेटत राहतील, राजकारण होत राहील, कामं होत राहतील, पण माणसाने माणूस जोडणं खूप गरजेचं आहे आणि तुम्ही तेच करताय. आज कार्यक्रमाच्या स्वरूपांमध्ये जेव्हा वाचत होतो तेव्हा मला कळलं की आपण वेगवेगळे पुरस्कार सुद्धा देणार आहोत. त्यात मी सूप आणि आणखीन काहीतरी विणणाऱ्यांसाठीचा पुरस्कार वाचला. गंमत बघा, तुम्ही सूप विणताय आणि तो नाती विणतो. सगळ्यात मोठा पुरस्कार या माणसाला मिळाला पाहिजे. तुम्ही ही नाती विणताय, तुम्ही या माणसांसोबत सलोखा विणताय, जो खूप महत्वाचा आहे. मला म्हणजे लहान तोंडी मोठा कास येतो. आजपर्यंत बाबासाहेबांवरची अनेक पुस्तकं वाचली आहेत, अनेक सिनेमे पाहिले आहेत, अनेक गोष्टी ऐकल्या आहेत बाबासाहेबांबद्दल. म्हणजे माझं मी इतका नशीबवान आहे की माझ्या आईची आई, तिचं वय वर्ष आता आहे 88 आणि तिने बाबासाहेबांना पाहिलंय. तिने बाबासाहेबांना पाहिले. ती काही गोष्टी जेव्हा मला सांगते फार कौतुक वाटतं. त्याच पद्धतीने काम करणारा माणूस मला मांद्रे गावात दिसतो. तर इथे कुठेही तुलना नाही, पण इथे या गोष्टीचा आनंद आहे की एक माणूस कुठल्या तरी समाजासाठी काम करताना आपल्या महापुरुषांचे आदर्श, त्यांची प्रेरणा सोबत ठेवून त्या समाजाला प्रगत करण्यासाठी धडपडतो. हे अत्यंत महत्वाचं. कारण हा पूर्ण समाज आणि आपण सगळे फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आदर्श घेऊन आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना घेऊन उत्तरोत्तर फक्त आणि फक्त प्रगतीच करू. आणि ती प्रगती करण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शनाची गरज आहे वेळोवेळी, प्रत्येक युगात. आणि जितभाईंसारखी माणसं मला वाटतं अशा पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन करत राहतील आणि आपण सुद्धा प्रगती करत राहू. तुम्हाला सगळ्यांना इथे भेटून खूप बरं वाटलं आणि मला इथे बोलवलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जय भीम. हात वगैरे जय भीम. गुड. सगळ्यांना नमस्कार. श्रीदेवी भगवती सप्तेश्वर नमस्कार करतात आणि माझे दोन सुरुवात करतात. सगळ्यात पहिली आमच्यामध्ये आमचे आईचे गेस्ट, आमचे पृथ्वी प्रताप
हे हांगासर येयले आहात तांकां मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन वेलकम, तुम्हाला इकडे वेलकम करतो आमी मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीने. काल राती लेट हरशीं ठरोवंक नासलें काय, काल राती लेट जेन्ना ताका सांगलें ते शूटाक आपल्या बिजी आसले, तरी रातच्या 2 कॉन्टॅक्ट करून टायप करून ते 2 रातच्या 2 आमचे ओके झाले तेन्ना ते येयले. तुम्ही आलात शॉर्ट नोटीस, धन्यवाद तुम्ही इकडे आलात, तुम्ही आम्हाला इकडे संबोधित केल्याबद्दल. खूप जणांनी मला म्हटले अरे ह्यो संमेलन करता जातले मरे काय म्हणून. हांवें म्हटलें हे म्हाका चॅलेंजीस खूप आवडटात आणि सदांच जेन्ना अशे चॅलेंजीस दितात तेन्ना सक्सेसफुली कंप्लीट करप बरें दिसता. हांगा भितर सरल्या उपरांत तुमकां पळोवन मन भरलें पयलीं, कित्याक खूप जाण म्हणटा अरे मतां इतलीच मरे आनी कित्याक इतली करतात. हांगा मतांचो प्रश्न ना, हांगा माणुसकीचो प्रश्न आहा. जेन्ना समाजात काम करता ते प्रत्येक समाजाक काम करपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे हांव प्रत्येक समाजात प्रत्येक जाणांक जितके जाता तितले कार्य म्हाजें करप चालू आसता. आनी इलेक्शनाक 5-5 वर्सांनी सगळे राजकारणी येतात, सगळ्यांक मेळटात, तुमकां येवन वाड्या वाड्यांनी मेळटात, पूण 5 वर्सांनी प्रत्येक म्हणजे ती प्रथा चालली आसा. 5 वर्सांनी एकदां यो. तेका लागून हांवें चिंतलें कित्याक सगळ्या वाड्यार वचून कोणाक मेळपाक शक्य जायना, सो वर्सान एकदां आमी हांगासर मेळटले, वांगडा आमचे डिफिकल्टीज शेअर करतले, हॅपिनस शेअर करतले, परत तशेंच वांगडा जियेतले. हे प्रकारे गेल्या वर्सा आमी करूंक सोदताले, पूण गेल्या वर्सा कांय कारणान जावंक ना, पूण ह्या वर्सा डेफिनेटली करूंकूच जाय म्हणून आमी जिद्द धरली. तशीच आमची एंटायर कमिटी, SC कमिटी जी आमची उदरगत संस्थेची आहा तेंचे मिटींग घेवन सगळे लायन अप करून हे सक्सेसफुली आयज आमी हांगासर आसा. तेका लागून परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंटायर आमची समितीक. तशेंच आमचे हेमंत बाबा सरपंच आगारोडे चोपड्याचे, सतीश कुर्गांवकर येयला, तसे सगळे मान्यवर आसात हांगासर. आनी रामनाथ पवार आमचे अध्यक्ष लीड करतात हांगासर. खूब बरें दिसता की वांगडा रावन सगळे आमी एकीकडे कार्य आमचें चालू करतात. तुमच्या समाजाक अभिमान दिसोवंक जाय की हांगा तुमच्या समाजांतलो ह्याच गांवचो एक्स MLA जावन गेलो धारगळ मतदारसंघ श्री देवू मांद्रेकर, ते उपसभापती सुद्धा जाले. सो एक अभिमानाची गोष्ट. आणि प्रत्येक जेन्ना हांवें इलेक्शनाक सुरवात केली, जेन्ना म्हाज्या कॅम्पेनीन जेन्ना वाड्यार भोंवतालो तेन्ना म्हाजे एकूच विचार येताले, प्रत्येक वाड्याचेर खंय ना खंय तुमकां तुमची इक्विलिटी म्हणजे एकीकडे सगळ्या समाजाक एकीकडे हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय म्हणून. कित्याक वायट धरूं नाका म्हणटा म्हणून हो जो सतीशान म्हटला तशें आमकां एकवटाची गरज आसा. आनी एकवट जेन्ना वाड्याचेर कोण ना कोण एकामेक पात्र आसतात, पूण जेन्ना तुमचो समाज जर एकीकडे जाय जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां कोण हालोवंक शकना. म्हाका खूब वायट दिसता वाड्याचेर एक ग्रूप 2 ग्रूप अशे आसतात, म्हणजे 2-2, 3-3 ग्रूप आसतात, ते हो तेच्या वांगडा जाल्यार तो तेच्या वांगडा ना. म्हाजी इतकीच रिक्वेस्ट आहा तुमकां, ग्रूप आसतले तुमच्या वाड्यार, जेन्ना कोणूय बरो कितें करता, कार्य करता, ताका तुमी सपोर्ट करपाचो. मागीर आतां भलो हांव आसूं किंवा आनी कोण आसूं, कोणी जर जे तुमच्या समाजा कडेन फुडें सरता, मागीर तुमच्या समाजाचे लिडर आसूं, ताका एकजुटीन एकीकडे रावन तुमी कार्य करपाक जाय, जाल्यारूच तुमचो समाज वयर सरतलो. आनी हांव आयज तुमकां एश्युअर करता, उतर दिता, जो पर्यंत हांव आसा तो पर्यंत म्हाजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो तुमकां इक्वल स्टेटस दिवपाक, तुमी इक्वल सगळ्या समाजाच्या लेवलाचेर घेवपाक आनी तुमचो समाज वयर येवपाक. मागीर ते भले जॉब आसूं किंवा तुमच्या वाड्याचें डेव्हलपमेंट आसूं, ही जबाबदारी म्हाजी आसतली. म्हाका खूब गोश्टी करपाच्यो आसात, पूण टायम पावना. इतर गोष्टी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या डेव्हलपमेंटाची आहा, मागीर रवींद्र भवन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हेच्या फाटल्यान धांवता धांवता प्रत्येक गोष्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करूंक जाय. पूण म्हाजो मेन फोकस तुमच्या प्रत्येक वाड्याचेर आहा. योग्य वेळ येयल्या उपरांत हांव थोड्या गोश्टी करतलो आनी एनावन्सूय करतलो, पूण आतां ह्यो टायम न्हू सांगपाक, कित्याक थोडे जे गोश्टी कंप्लीट केल्यात तेच सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक जाय. आतां सतीश बाबान तुका म्हटले की इश्यूज तुमच्या समाजाचे विशय जे आहात, इश्यूज आहात, तुम्ही फेस करतात, प्रॉब्लेम्स आहात फेस करतात, ते खंय तरी सोक्ष लागपाक जाय. आनी हांव मान्य करता तुमच्या समाजाचे कितले प्रश्न आहात, ते खूब प्रश्न पेंडींग आहा. आनी सगळे प्रश्न पेंडींग आहा जाल्यार एकदांच एक कोणें आमदार किंवा एक मंत्री मुख्यमंत्री एकदांच करूंक शकना, पूण सुरवात करपाक जाय. आनी ती सुरवात आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी हेच्या फुडें जातली. तुवें मेन्शन केल्लें की देवस्थानच्या प्रॉपर्टीत जावं किंवा सरकारी जमनीत जावं, भूमिगत जमनीत जावं घरां आसात, ती घरां आयज पर्यंत नांवार ना.
आनी ती घरा नांवार करपाक जाय. अभिमान दिसता ज्या सरकारा नांव आसा आमचो आदरणीय आमचो मुख्यमंत्री जो आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी हालींच घोशणा केले म्हाजें घर स्कीम आनी म्हाज्याच घर स्किमीक आदींच सर्क्युलेट केला म्हाज्या ऑफिसांत काल धाडलें नोटिफिकेशन सगळें आनी फॉर्माय आवट जातली. जर तुमचे कोमिदान नाजाल्यार गव्हर्मेंट जमनीन जर घरां आसात जाल्यार ती रेग्युलरायज जातली. म्हाज्या घराच्या अंडर तुमच्या नांवारूय जातली. हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या गोंयच्या सरकारान अनावन्स केल्ले आसा. सो भिवपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट वसुंडेचे क्रिमेटोरियम स्मशान भुमीचो विशय आहा तो जर अशें जाग्यांनी आहा सरकारी जाग्याचेर आसा किंवा कोमिदान जाग्याचेर आहा जाल्यार तोय तुमी म्हाजे कडेन घेवन या. हेचेरूय सोक्षो काडया कित्याक मांद्रे मतदारसंघात अशें कितलींशीं वर्सां जालीं स्मशान भुमी नासली आनी खुबशे चॅलेंजीस आसले ते सक्सेसफुली आमी करूनय दाखयले आनी स्मशान भुमी सरकाराच्या जमनीन आमी घेवनूय दिली आनी नांवारूय डायरेक्टर पंचायतीचेर केले. सो कठीण कांय ना. सगळ्याक पॉसिबल जाता. इम्पॉसिबल हे शब्दान आय एम काडचे जाल्यार पॉसिबल येता. सो आय एम काडपाचें आनी पॉसिबल करून दाखोवपाचें हें कार्य आमचें आनी आमी करतले जाल्यार सगळे एकी कडेन येवपाची गरज आहा. आयज आमी सत्कार करतात जे सुपा पाटले करतात महिलांचे सत्कार करतात. तशेंच तुमचे जे भुरगीं म्हाका दिसता एकटीन गोल्ड मेडल घेतला हे म्हाका जेन्ना हो कार्यक्रम करता तेन्ना कळटा तुमच्या समाजान कोणी गोल्ड मेडल घेतला PhD करता. खरेंच अभिमानाची गोष्ट आनी तुमकांय अभिमान आसूंक जाय की अशीं भुरगीं आसात जी वयर सरतात. कोण डॉक्टरेट करता MBBS करता. जर हे भुरगीं वयर सरतात जाल्यार आमची जबाबदारी तांकां पुशअप करपाक म्हणून तेंचो एक सन्मान आमी हांगासर करतले. खुबशे प्रोफेसरूय आसात आनी कोण कोण आहा तेंचे सत्कार आमी हांगासर करतले. पूण एक म्हत्वाचो आयज सत्कार आसा जो म्हाज्या काळजाक लागीं सारको आनी तो तुमच्या समाजाक रिलेटेड आहा. म्हाजे कडेन पयर येयलेली कमिटी आनी काही गोश्टी मांडले त्या टायमार सांगले की म्हाका तुमी पयस धरूं नाका कित्याक सगळ्यांत लागीं जर आसा जाल्यार तुमच्या समाजाक आसा. भलेही तुमकां दिसात हांव पावाना वाड्याचेर हें करना पूण आमचे सगळे कार्यकर्ते जावन सगळे लोक पावतात आनी तुमचे प्रत्येक इशू आहा वाड्याचो तो म्हाजे कडेन पावता आनी कोण कितें खंय मुवमेंट कशें कितें चलता तें कळटा म्हाका. पूण आयज तेंचाय तुमकां कमिटीक सांगलेलें आयज जाहीरपणान सांगता हांव म्हाज्या मामागेलें घर बिरदुड्या हांव म्हाजें घर शिरगाळे आरवेर आनी ल्हान आसतना हांव खूब ल्हान आसलो आनी म्हाका सांबाळपाक 2 जाणां महिला हांगासर आसात आनी अभिमानान सांगतात ल्हान आसा तेंच्यांनी खेळयला म्हाका तेंच्यांनी ल्हान आसतना व्हडलो जाताना पळयला आनी हे कोणी केला हे तुमच्या समाजाच्या महिलांनी केला. सो अभिमान म्हाका की तेंच्यांनी म्हाका सांबाळ्ळा आनी आमी तेंकां दोगांयकूय दुसऱ्या नांवान हें करतले पूण आयज तेंचें नांव बिंद्या बाबुराव जाधव आनी सुलक्षणा सूर्यकांत कुलस्कर. काल सकाळी झापून हें केलें म्हणजे याद येयली बाबा हे खंय आसा ते सोदप आमचे भुरगे सगळे लागले मागीर खंयच्यान गाडयो धाडून तांकां दोगांयकूय हाडले. कित्याक हे लोकांनी म्हाका ल्हानाचो मोठो कळ्ळा म्हणजे जेन्ना तुमचो समाजाचे जर म्हाका वयर काडटा जाल्यार हांव ऋणी आहा तुमकां रिणां तुमच्या आसा की तुमकां तुमचो समाजूय तुमकां वयर काडपाक म्हाजो प्रयत्न आसूंक जाय. कित्याक तुमी जर ल्हान आसतना म्हाका तुमच्या समाजाच्या लोकांनी पळयला जाल्यार आयज म्हाजी जबाबदारी आयज ज्या स्थानाचेर आसा त्या स्थानाचेर हांगासर पावोवपाक म्हणजे खंय तरी वांटो तेंचोय आसा. सो ताका लागून आयज मेजर सत्कार तेंचे होणार आहे ते म्हाका तुम्हाला सांगितलं आहे. सो ही 2 महिला इकडे आहेत. दुसरे 14 एप्रिल आमचो आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आनी वर्साच्या वर्सा आमी पणजे साजरो करतात. सो म्हाकाय दिसता की म्हाज्या मतदारसंघात जावचें आनी म्हाजे जर इच्छा आसा हांगा जावचें जाल्यार तुमची सगळ्यांची इच्छा आसतली की बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही मांद्रे मतदारसंघात जावची हो ना व्हडले जावची हो ना. तेका लागून हांवें काही निर्णय म्हाजे फाटीं घेतलेले आसात आनी हांव आयज घोशणा करता ओपनली मांद्रे मतदारसंघात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळ्याची स्थापना ही 14 एप्रिलाच्या पयलीं जातली आनी ही मांद्रे मतदारसंघ आनी चोपडे सर्कलाचेर जातली. ह्या घोषणे
खरें म्हटल्यार तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.